शिरदोणा पंचायतीच्या नव्या इमारती खातीर फाटल्या 20 वर्सांत 3 आमदारांनी 4 फावटी बुनयादी फातर घातलो, मात अजून मेरेन तांचें बांदकाम सुरू जावंक ना। पंचायतीच्या इमारती खातीर बुनयाद मारल्या तातूंत पावसाचें उदक सांठून उरता। दर फावटी ही गजाल सरकाराच्या काना मनार घालून लेगीत कांयच फायदो जावंक ना अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार म्हणटात। पयलीं म्हणजे 4 पाटी तुमकां खंय दिसता, हांगा 3च पाटी आसा, 1 2 3, एक 2004 फेब्रुवारी 8 फेब्रुवारी 2004, एक 2019 पाटी घातलेली आनी एक हांगा घातल्या पळय ती 2024 सॉरी 19 आणि 21 ओके। आनी ह्यो 4 ज्यो 3 पाटयो म्हणटा पळय ते चवथी पाटी ना, हांवें अजून पर्यंत पाटयो चालू मीन्स जेन्ना बरें कंप्लीट जाला शिवाय हांव केन्नाच पाटी घाली ना, सो हांवें हांगा पाटी घातलेली ना। भूमिपूजन केलें हें तुमी जाणून घ्या। आदी हें जें आतां काम आसा 2004 म्हणटा हांगा वर्क ऑर्डर एज पर म्हाका एलोक्यू गावला त्या प्रमाणे 2016 वर्क ऑर्डर घाल्या। आतां पयलू कितें आसली, एक आदलो आमदार आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा, ताका संवय आसली की वचोन पयलू फावंडेशन शोवन पीट आपणाची जें हें आसा नांवां घालपाचीं, सगल्यांची नांवां घालपाचीं आनी शो मारपाचो की आपणान काम केलें, काम जालें कंप्लीट। अशें खूब कडेन जालां, हांगाच न्हू आतां तुमी पळयता गोवा ग्रावंड आनी खंयचो ग्रावंड सगळे कडेन अशेंच चालू आसलें, फावंडेशन स्टोन म्हणून मारतालो आनी असो अशी तुमी पळयता सगल्यांची नांवां घालप आनी सगल्यांक हॅप्पी करून दाखोवप आनी मागीर ते फुडें कांयच जायनासलें। आनी जेन्ना म्हणटा तुमी पळयता इतलीं वर्सां जालीं 2004 म्हणटा तो फावंडेशन स्टोन जावं तेंचो जो हें आसा प्लेट आसा ती मारल्या, नेम प्लेट्स ज्यो आसा त्यो मारल्या, मागीर 2019 मारली, 2021 मारली। सो हें कंटिन्युअसली मारीत आसा, पण काम जें आसा तें चालूच जावंक नासलें। आनी जेन्ना हांव खूब कडेन अशेंच जाला की कन्सल्टंट के ऊपर कन्सल्टंट म्हटल्यार जेन्ना कन्सल्टंट अपॉयंट करता, कन्सल्टंट म्हटल्यार कितें तुमी कन्सल्ट करता आनी खंय ना खंय एंटायर जें काम आसा तें कन्सल्टंटाचे हेजेर कंप्लिशन स्टेज पासून तेणेन एक कन्सल्टंटान हें करपाक जाय। मात हांगा आतां कितें जाला, आतां हो ओवरऑल प्रॉब्लेम हांव सांगता तुमकां, हांगासलोच न्हू मात GSIDCचो ओवरऑल प्रॉब्लेम असो आसा की ते एक कन्सल्टंट चेंज करीत रावता। आतां जेन्ना कन्सल्टंटाक एक फी दिता, एक कितली पर्संटेज फी दिता, ती फी खंय ना खंय पब्लीक टॅक्स पेयराच्या पयशांच्यान खंय ना खंय तांकां फी वयता, जावं ते 5 लाख जावं ते 10 लाख वॉटेवर जो फी आसा तो वयता। बट तो जेन्ना फी वयता खंय ना खंय तेंचे कडल्यान ते पयशे भरून येवपाक जाय आनी ते कन्सल्टंट टोटल काम जें आसा तें चॅक करपाक जाय। तशें चॅक जे डिपार्टमेंट जो GSIDC आसा तो GSIDC डिपार्टमेंटानूय चॅक करपाक जाय, बाबा अशें काम आसा आनी हें फूल कंप्लिशन स्टेजीर पर्यंत पावोवपाक जाय।